राज्यात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स तंत्रज्ञानाचो वापर चड जायत आसा आनी फुडाराक रोजगार संधीचो विचार करून तरणाट्यांनी हे तंत्रज्ञान आपणावपाची गरज आसा अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी मेगा जॉब फेअर 2026 कार्यावळी वेळार नियुक्तीपत्रां दितना सांगलें। तशेंच सरकारी नोकऱ्यो चड सुरक्षीत आसात अशें जायत्या जाणांक दिसता, तरी खाजगी क्षेत्रांतय नेट्टान उदरगत जायत आसा। खाजगी क्षेत्रात सरकारी नोकरी परस चड पगार मेळटा अशें मुख्यमंत्री उलयलो। आता जर तुम्ही म्हणशात की BA BCom ग्रॅज्युएट फक्त जालो आसत ते म्हणटना आमकां गरज ना, कारण जशे इंडस्ट्रीत बदल जाता तशें आमकां शिकपानूय आमच्या बदल करचो पडटलो। रिसंटली तर तांचें म्हणणें की आमकां टॅक्नॉलॉजी जशी चेंज जाता त्या पद्दतीचे कॅन्डिडेटाची गरज आसा। आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स नाव प्रत्येक जाग्याचेर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आयला, तर आमकां अपडेट आमकांच शिकचें पडटलें। वेगवेगळे कोर्सीस आमी सुरू केल्या, बट तुमकां वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्माचेर शिकपाक मेळटा। थंय आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आसतलें, ऑटोमेशन्स आसतलें किंवा ह्योच सगळ्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो फुडाराक आमचो जॉब सेक्युअर करपाक शकता। अदरवायज आमचो जॉब सगळ्यांचो आमी कशें जाला आमकां गव्हर्मेंटान म्हणजे सेक्युअर्ड जॉब दिसपाक लागला, बट ताज्याय पेक्षा प्रायवेट सेक्टरांत आमी पळयता की बरे कडेन काम करूंक लागलात। दे ऑल्सो पे द गूड सॅलरी बेटर दॅन गव्हर्मेंट ऑल्सो, तेय करता, बट ताच्या खातीर आमचें अपग्रेडेशन आसप गरजेचें आसा। सरकार सातत्यात आमी जें म्हटलां की स्किलिंग, रिस्किलिंग आनी अपस्किलिंग करप हाजेर खूब मोठ्या प्रमाणात भर दिता। ग्रॅज्युएशन करता आसतना ITआंतल्यान आमी एडमिशन घेवं येता, तातूंतल्यानूय आमकां स्किलिंग करपाचें काम आमी केलां। आमी शिकत रावप गरजेचें आसा, आमकां नवीन टॅक्नॉलॉजी एडॉप्ट करप गरजेचें आसा आनी आमी आमकां स्वताक अपग्रेड करप टायम टू टायम हें गरजेचें आसा। तें करिना जाल्यार आजकाल कोणूच म्हणजे सर्वायव जावपाक शकना। तशेंच खाजगी क्षेत्रात काम करपी गोंयकारांनी सरकारी नोकरे खातीर पात्र ना असो गैरसमज करून घेवचो न्हय। तांच्यांनी सरकारी नोकर भरती खातीर अर्ज करचो आनी स्पर्धात्मक परीक्षेक तोंड दिवचें अशें आवाहन मुख्यमंत्र्यान केलां। सरकारी नोकर भरती प्रक्रियेत खाजगी क्षेत्रांतल्या कामाच्या अणभवाचेरूय विचार जाता, देखून तरणाट्याक दोनूय क्षेत्रांतल्या संदींचो फायदो जातलो अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें। अजुनूय बी आपूण कोणीच तुमकां इन फ्युचर गव्हर्मेंट जॉबाक एप्लाय करपाचें आडोवंक ना, जाल्यार तुमकां दिसतलें की आमी हांगासर आमी अजुनूय म्हणटा की आमच्या प्रायवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीत तुमी प्रायवेट जॉबाक लागले आसत जाल्यार तुमचें नांवूय आमी कट करून उडयना, की तुमी हांगासर आसतनाय बी यू कॅन एप्लाय फॉर द गव्हर्मेंट जॉब, यू कॅन गिव द कॉम्पिटिटीव एग्जाम्स। तुमचे स्टाफ सिलेक्शनाची एग्जाम्स आसतली किंवा गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशनाची एग्जाम आसतली, ह्युमन रिसोर्स किंवा अदर्स ह्यो एग्जामी दिवपाक तुमकां कोणीच आडोवंक ना। वयल्यान जाल्यार तुमचो हांगासलो एक्सपिरियन्स हो कावंट जातलो। गव्हर्मेंटात आतां एखादो LDC जर जातलो आसत जाल्यार ताका 1 year एक्सपिरियन्स इज कंपल्सरी, आनी डेट 1 year एक्सपिरियन्स हे प्रायवेट सेक्टरांतलेय बी हे 1 year एक्सपिरियन्स थंय कावंट केले वता। आतां पर्यंत फक्त आमी LDC आनी MTSाक केल्लें, बट इन फ्युचर म्हणजे आमचें तर म्हटलां की नवीन रिक्रुटमेंट जातली ते सगळे लॅब एसिस्टंट, लॅब टेक्नॉलॉजी, इन्वेस्टिगेटर इन एनी गव्हर्मेंट जॉब हे आमी करपाचो आमचो विचार आसा। नवे तंत्रज्ञान आपणावन दर दिसा स्वताक अपडेट करप गरजेचें। राजकारणाक तिगपाक जाय जाल्यार काळा प्रमाण बदल करप म्हत्वाचो आसा। वेंचणूक ही एक परीक्षा आसून ती दर 5 वर्सांनी जाता। कश्ट केल्यार येस मेळटलें, ना जाल्यार घरा बसचो पडटलो अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। वेंचून येवप म्हळ्यार डिस्टिंक्शन मेळपा सारकें आनी हार जावप म्हळ्यार अपेस अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। इन पॉलिटिक्स ऑल्सो हांव परत एकदां सांगता, आमकां राजकारणान सुद्दां जर रावतले आसत जाल्यार आमकांय बी आमकां अपडेट करचें पडटा, अपग्रेड जावचें पडटा आनी त्या लेवलाचेर येवन काम करचें पडटा। अदरवायज इट इज नॉट। पयलींचें राजकारण उलोवंक ना। पयलींचें कितें करताले खबर आहा, थोडे जाण शिवाक मतां मारताले, थोडे जाण हातीक मतां मारताले, जालें म्हणटाले ते। एक आतां प्रत्येकाक 1 to 1 कनेक्ट केलो, तेज्या 21 वर्साच्या भुरग्या कडेन उलोवन तो कितें करता हें पळोवचें पडटा। आनी जाणटेलो ताका हॉस्पिटलान व्हरपा जाल्यार ताकाय फोन करून सांगचो पडटा, ताका हॉस्पिटलान व्हेला मातसो एडमीट करून घ्या म्हणून। म्हणजे हांवें त्या खातीर सांगलां कॉम्पिटिशन इज ऑलवेज देर। तुमकां दिसतलें मावी नांव रिजनल बीन बरो आहा म्हणून, म्हणजे निवडून येयला, तुमकां कितें तुमी सुशेगाद आहा म्हणून। तुमी तरी फक्त एकदां ग्रॅज्युएशनची एग्जाम दिल्या, आमकां दर 5 वर्सांनी परीक्षा दिवची पडटा। दर 5 वर्सांनी आमी एग्जाम दिता आनी पास जाल्यार घरा वयचो पडटलो। आनी वयल्यान तुमकां कशें आतां कोण तरी डिस्टिंक्शन येतलो, ग्रॅज्युएट येतलो, आमकां एक तर येयलो जाल्यार डिस्टिंक्शन, ना जाल्यार फेल, म्हणजे आनीक वेगळो पर्याय ना थंयसर।
2027 उपरांत सरकारी नोकरे खातीर संगणक प्रमाणपत्र सक्तीचे करतले. तशेंच उमेदवारांक संगणकाची परीक्षा पास करची पडटली. बदलत्या तंत्रज्ञाना प्रमाण सरकारी नोकऱ्यांचोय स्वरूप बदलत आसा अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.